13 वर्सांचो भुरगो ॲरन मेंडीस सगळ्या चेस संवसारांत एक नांव अलंकरण आसा आनी आमकां अभिमानाची गजाल कित्याक की म्हळ्यार हो एक कोंकणी मनीस, हो एक मंगळूरकार. तूं चेसांतय केदाळा कसो एट्रॅक्ट जालोय? 5 वर्सां आसतना फर्स्ट हांव आनी म्हजे कजन्स मस्त खेळटाली, मागीर डाडा मस्त खेळटालो, तर म्हाका इंट्रस्टिंग जालें. तो सकाळी उठताना समटाइम्स ताणें आय थिंक 8 to 10 hours चेस खेळला ॲट द एज ऑफ 5-6. तो ल्हान आसतना हुशार नासलो, मस्त ल्हान आसतना लायक 3 महिने आसतना, आनी डॉक्टरान सांगलें ताका लायफ टायम वखदार दवरची, ते हें म्हणलें. आता चेस आणि तुझ्या स्टडीजा मध्ये कसले चॅलेंज आसात? म्हाका स्कूल होमवर्क आनी पुरा चूर हार्ड आसा कित्याक बॅलन्स करून, पण स्कूल मुझे मस्त म्हाका सपोर्ट करता. Aaron is the youngest NAYCC champion at the age of 12 years, and तो youngest IM in Canada, and in the world present antu he is the second youngest IM in the world. तो पेटी आमी चिंतले बरी भुरग्यांक ते अचीव करूंक कस जाता, पूण तांच्या कश्टाच्या वेळारी सुखाच्या वेळारी आमी तांचे वांगडा रावचें गरजेचें. नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदलिके परत एक फावटी कॅनडाच्या मातयेंतल्यान तुमकां एक स्पेशल प्रोग्राम हाडून आसा. हांव हांगासर कॅनडा आयिल्ल्या वेळार जायत्या आमच्या गांवच्यांक मेळ्ळ्या वेळार थोड्या साधकांक मेळ्ळो, आनी ताच्या पैकी यंगेस्ट वन आज हांव तुमकां दायज वर्ल्ड TV खातीर वळख करून दिवन आसा. तुमकां जायत्यांक तांची वळख आसा, पूण हो एक आमचे बाळ तालेंत म्हणून सांगीत, कित्याक म्हळ्यार 13 वर्सांचो भुरगो ॲरन मेंडीस सगळ्या चेस संवसारांत एक नांव अलंकरण आसा आनी आमकां अभिमानाची गजाल कित्याक की म्हळ्यार हो एक कोंकणी मनीस, हो एक मंगळूरकार, मुळांत ताकोडेचो. आनी तुमकां ताकोडेंत मेंडीस फॅमिली म्हळ्यार कोणाक वळख ना, केवळ ताकोडेकारांक मात्र न्ही, सगळ्या मंगळूर उडपी दियेजींत मेंडीस फॅमिली कोण म्हळ्यार सगळ्यांक गोत आसा, कित्याक म्हळ्यार तांच्या फॅमिलींत असचे सगळे अचिव्हर्स. आनी आज कॅनडांत ॲरन मेंडीस फकत 13 वर्सांचो भुरगो जल्मल्लो गांवांत. थोडी वर्सां इस्कली तांणी गांवांत केल्ली, पूण चेस खेळा खातीर तो तांच्या पेरंट्सा सांगता कॅनडा येता आनी इंटरनॅशनल लेवलार ताचें साधन कितलें श्रेश्ठ म्हळ्यार बहुशा कॅनडांतल्या टॉप 100 चेस प्लेयरा पैकी एकलो 13 वर्सांचो भुरगो म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांकी अभिमान. आनी आज ताजे सांगता उलोवचे सगळे ताजे पेरंट्सय आमच्या सांगता आसात. मगाच्यान हांव कॅनडा टॉकीस दायज वर्ल्ड TV खातीर कॅनडाक आयिल्ल्या संदर्भार या एका आयताराच्या दिसा सकाळी येवं आसा, जोर 8 to 10 degree भितर आसा, पूण जाल्यारय ह्या आउटडोरांत आमी तुमकां हे कार्यक्रम प्रेझेंट करन आसा. आनी म्हजे सांगता आसा ॲरन मेंडीस चेसाचो एक अपुरबायेचें टॅलेंट, इंटरनॅशनल प्लेयर. आनी ताचे सांगता अरुण मेंडीस आसा, ताचो डॅडी. अरुण मेंडीस एक उद्यमी, गांवांत तुमी जायते जण तांकां वळखतात, तांकां पळयलां. आनी ताजे सांगता तितलीच टॅलेंटेड अँड ब्युटिफूल जेनिफर मेंडीस आसा. आनी बहुशा भुरग्याक ताचें टॅलेंट आयडेंटिफाय करून ताका सपोर्ट करच्या खातीर तांणी जायते सॅक्रिफायस करून ते गांवांत हांगासर कॅनडा आयल्यात. देखून मुखली थोडी मिनटां
ते कशे हांगासर येवन पावले चेस खेळान तांचे साधन कितें आनी ह्या भुरग्यां थंय केदाळा तांणी टॅलंट आयडेंटिफाय केलें आनी आमकां सगळ्या पेरंट्सांक आज ती एक रोल मॉडेल जावन आसात कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे पॅशन फॉलो करूंक आमी पेरंट्स आमच्या भुरग्यांक कितलें सोडटा आमचे भुरग्यां थंय आसचें पॅशन फॉलो करचें की चड आमकां आमच्या भुरग्यांनी डॉक्टर जायचे इंजिनियर जायचे आनी कितें जायचें म्हणलें आमचे ड्रिम्स तांणी फॉलो करचे म्हणून ताजे वयर आमी प्रेशर घालता पूण तेंच तांचें भुरग्यांचें पॅशन आयडेंटिफाय करून कितले जण सपोर्ट करतात हें हर एकल्यांनी पेरंट्सांनी पळयचें जालें कार्यक्रम एरन वेलकम थँक्यू आनी खुशेची गजाल आज एरन कोंकणींत उलयता आज एरन कोंकणींत उलयता आनी तुमकां सरप्रायज जावंक पुरो कॅनडांत आसून हो कसो कोंकणी उलयता की म्हळ्यार आनी तेय काले म्हणटात ताची शाबासकी आमी ताज्या पेरंट्साक दिवंक जाय एरन वेलकम टू द शो सॉरी हांव इंग्लिशान उलयता आतां तुका दैजी वर्ल्ड टीव्हीच्या ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा थँक्यू तूं जल्मल्लोय गांवांत न्ही मँगलोरान जल्मल्लोय मागीर तुजें फर्स्ट एज्युकेशन खंय जावन तुवें स्टार्ट केल्लें माउंट कार्मेलान फर्स्ट प्रियादर्शनी स्टार्ट केलें मागीर स्कूलाक माउंट कार्मेलाक ओके माउंट कार्मेलांत खंयच्या क्लासी म्हणसर तूं थंय शिकतलोय हांगा येवच्या पयलें ग्रेड 3 म्हणसर ग्रेड 3 म्हणसर तूं फर्स्ट 3 इयर्स थंय शिकलोय ताज्या उपरांत हांगा कॅनडा आयलोय आतां म्हाका एक सांग फर्स्टाक तूं चेस्सा थंय केदाळा कसो अट्रॅक्ट जालोय 5 वर्सां आसतना फर्स्ट हांव आनी म्हजे कजन्स मस्तू खेळटाली मागीर डाडा मस्तू खेळटालो तर म्हाका इंट्रस्टींग जालें तर हांवें सांगलें ट्राय करता मागीर एक डायरेक्ट स्कूलाक गेलें पूण मागीर म्हाका मस्तू लायक जालें मस्तू कॉम्प्लिकेटेड जालें पूण तशें म्हाका लायक जालें तर हांवें डाडाक आनी मम्माक सांगलें म्हाका हें फूल करूंक आनी ताणें ओके सांगलें सो एट द एज ऑफ 5 वर्सांचो आसतना तूं चेस्सा थंय अट्रॅक्ट जालोय डॅडी चेस प्लेयर गी बरो डाडान म्हाका फर्स्ट स्टार्टींग आनी पुरा शिकयलें मागीर डायरेक्ट स्कूलान शिकलो ओके डायरेक्ट चेस स्कूलाक वयच्या पयलें डॅडान तुका बेजीक नॉलेज ताणें शेअर केली म्हाका सत तूं आतां सांगता म्हणसर तुजो डॅडा चेस प्लेयर म्हणून म्हाका गोत्तू ना तो एक बरो बिझनेस प्लेयर म्हणून गोता म्हाका पूण चेस प्लेयर म्हणून म्हाका आतांच कळ्ळें व्हेरी गुड तुका 5 वर्सांचो आसतनाच तुका तें अट्रॅक्शन आयलें आनी तुजे डॅड मम्मी कडेन तुवें सांगलें ओके ते एग्री जाले की आनी चेसान सपोर्ट विदाउट एनी हेजिटेशन चेस सपोर्ट केलो की नाही तुका हे सांगलें नाही हेजिटेशन नासलें कांय हेजिटेशन नासलें फुल सपोर्ट केलें नो मॅटर वॉट मागीर इस्कालांत तूं माउंट कार्मेलांत आसतना इस्कालांत चेस आसलें इकलोंक इस्कॉलांत चड थंय नासलें पूण घरा मस्तू खेळटालो घरा खेळटलो आनी इस्कालांत सपोर्ट करताले तुका वय मस्त सपोर्ट सिस्टर मेलिसा वय प्रिन्सिपल माउंट कार्मेलाची सिस्टर मेलिसा तुका सपोर्ट करतली ओके आतां तुजे कडेन आनी केलें उलयता पूण अरुण तुमी दोगांयनी फर्स्ट ताणें सांगच्या पयलें ताजें टॅलंट आयडेंटिफाय केलें की या ताणें सांगले उपरांत इल्लें चड इंट्रस्ट दाखयलें डायरेक्ट स्कूलाक तूं येताना समर हॉलिडेज काही काम नासले म्हणून थंय धाडले ते येताना ते प्रसन्न आणि डिरेक्ट सर म्हणून आले 2 जण प्रसन्न म्हणलें हाका बरें चान्स आसा चेसांत तुमी ताका सपोर्ट करीचे तो बरो प्लेयर जावंक बरो स्कोप आसा ताजे स्टायल प्लेइंग स्टायल बरी आहा आनी ताका बरो इंट्रस्ट आहा देखून तुमी ताका एनकरेज केल्यार डेफिनेटली तो बऱ्या लेवलाक पावता म्हणाले सो स्टार्टिंगच विदिन 2 मंथ्स ओके जेनिफर फर्स्टाक तूं चेस खेळटली की ना तूं चेस खेळनातली बट तुवें एक आयडेंटिफाय केलें पूण एक म्हळ्यार चेस इंडियन कांय व्हडलो पॉप्युलर गेम न्ही लायक क्रिकेट या दुसरे खंयचे गेमा बरी व्हडलो पॉप्युलर गेम न्ही आनी इंडियन हांवें जायत्या भुरग्यांक पळयलां भुरग्यांक मस्त इंट्रस्ट आसा पूण तांकां खंयच्या मनी टुर्नामेंटाक धाडचे जाल्यार तांणी हातांतले पयशे घालचे पडटात फॉर एग्जाम्पल ऑल ओव्हर इंडिया जावन दी इंटरनॅशनल जावन दी आनी टिकेट पे या तांचे सांगात पेरंट्सान वचाचे ते एक पयशाक पॉकेटीक मार दिवचें एक गेम चेस गेम सो तसल्या एका गेमान तुमकां इंडियांत या गांवांत फ्युचर आसा म्हणून दिसलें की या काल ताजें पॅशन फॉलो करूंक तुवें पुश केलें मोस्टली ताजी पॅशन फॉलो करूंक बिकॉज ताका इतले इंट्रस्ट आसले चेसान तो सकाळी उठताना समटायम्स ताणें आय थिंक 8 to 10 hours चेस खेळला ऍट द एज ऑफ 5-6 तो खेळटालो रजारांनी पुरा सो फुल्ली फोकस आणि तशें करताना ताजे मॅथ्स कॅल्क्युलेशन
मुस्तू बरें जालें Improve लायक जालें. या मुस्तू इम्प्रूव जाता हा, हा, हा. सो इट चेस इज एन एक्सपेन्सिव गेम ताका एक्सपेन्सिव म्हणून येत बिकॉज लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड होय, होय. बट देन हिज पॅशन टुवर्ड्स इट वॉज नायस इट वॉज नाईस Yeah. पूण अप टू 3rd स्टँडर्ड म्हणसर तो माउंट कार्मेलांत आसलो त्या एजीर त्या एज ग्रुपार ताणें खंयचेय स्टेट या नॅशनल लेवलाक रिप्रेझेंट केलें गे फर्स्ट प्रियादर्शनींत आसतना ताजे फर्स्ट टोर्नामेंट वॉज किंडर गार्टन वेर ही तो बँगलोर गेल्ले आमी ऑल द किंडर गार्टन्स वर प्लेइंग तातूंत तो टॉप 10 आयिल्लो दॅट वॉज हिज फर्स्ट टोर्नामेंट दॅट वॉज इन बँगलोर ओके ओके Yeah. थंय नंतर तुमी Right. स्टार्ट हें केलें बट या ताजे उपरांत तो आमी एकटी कॅनडा भोवंक आयल्या येताना हांगा एक ओंटेरियो स्टेट चॅम्पियनशीप आहले तातूंत तो सेकंड आयलो सो ही गॉट सिलेक्टेड कॅनडाच्या नॅशनलांत तो 3rd आयलो तो ताका नॉर्थ अमेरिकन चेस चॅम्पियनशीप टॉप ते सिलेक्ट करतात तातूंत ते NAYCC म्हणटात तातूंत तो अंडर 8 3rd प्लेस आयलो तशें इट वॉज ए कंटिन्युअस 1 by 1 जालें मागीर ताका कॉन्टिनेंटल सिलेक्ट केलें तातूंत तो फर्स्ट प्लेसाक ट्राय जालो म्हळ्यार तुमी तें तुमचें कॅनडाचें ट्रीप भोवशें टर्निंग पॉयंट आसतलें वय आमी ते काही प्लॅन्ड टूर नासले आमी अशेंत विजीट करूंक नायिल्ल्या बट हांगा कॅनडांत भायल्या गांवांतून आयिल्ल्या भुरग्यांक खेळोंक सोडटात तशें ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हांगा खेळोंक सो ताका तो बरो खेळ्ळो आनी ताका कॅनेडियन चेस फेडरेशनान ताका पळयलें आनी ताणें रिक्वेस्ट केलें तूं आमच्या फेडरेशना खातीर खेळयत दी म्हणून सो सो इंडियाज लॉस इज कॅनडाज गेन केदारे म्हणटात दिल है हिंदुस्तानी ओके या ॲरन आता हर एका गेमांत एक कोणी रोल मॉडेल म्हणून असतात म्हळ्यार एक टॉप स्टार्स असतात हर एका फिल्डांत तांकां पळोवन हांवें तशें जायचें म्हूण चिंतना तूं चेस खेळटाना खंयच्या म्हणी प्लेयराक फॉलो करतलो की न्ही जस्ट एक खेळाच्या म्हणल्या खातीर खेळटलो विश्वनाथन आनंद एक सगळ्यांक इंडियान कोण चेस खेळटा गुत्ता तो पुरापुटी म्हणजे रोल मॉडेल आहलो तो कोणी इंडियान चेस करतालो ताजेत रोल मॉडेल पुरान तो एक रिजन आहलो मस्तू टॅक्टिक्स आनी ओपनिंग्स ताजे सिमिलर ट्राय केले हांवें केलो ओके सो विश्वनाथन आनंदाक पळोवन ताका ताजे फॉलो करून तूं खेळून आयलोय ओके वेल आतां कॅनडांत सो इंटरनॅशनल मिडियांत काले ॲरन मेंडीस कवर जाला इंडियन मिडियान कितलो कवर जाला गुर्तू ना बट हांवें जायते अशे प्लेयर पळयल्यात आमचे मँगलोरचे गोल्फ प्लेयर USAंत या इंटरनॅशनल लेवलार रिप्रेझेंट करचे हांवें पळयल्यात इंडियेचे मस्त जण पळयल्यात बट हांगासर आतां एट द मोमेंट कॅनडांत तूं खंयच्या एज ग्रुपांत या खंयच्या लेवलार कॉम्पीट करनासाय आनी वर्ल्डांत आनी कॅनडांत तुजें पोजिशन कितें हांव कॅनडांत युजली टुर्नामेंट्स केल्यार इधर ओपन आनी अंडर 18 पूण अंडर 18 टुर्नामेंट हांव विन जाला पूण रेटींग वायज टॉप 5 आनी फूल कॅनडांत हांव टॉप 100 आसा सो फूल कॅनडांत प्रोफेशनल प्लेयर इन्क्लुडींग म्हळ्यार ओपनांत 13-year-old बॉय 100 सगळ्या कॅनडांत येवचें म्हळ्यार एक भारी व्हडली गजाल अभिनंदनाची गजाल आनी आमकां सगळ्यांक एक काले म्हणटात आपले एक अभिमानाची गजाल पूण हांगासर अरुण हे 100 प्लेयर्स टॉप कितें आसात प्रोफेशनल कितें आसात हांगा चेस कितलें पॉप्युलर आसा आनी ताका कितलो डिमांड आसा कंपेर टू अदर गेम्स ಚೆಸ್ ಅನಿಕಿ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋವತ್ಸು ಗೇಮ್ ಹಂಗ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕಂತ ಚೆಸ್ಸಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಚಡ್ ಸ್ಕೋಪ ಯುರೋಪ್ ಅಂತ ಸಹ ಕೆನಡಾ ಅನಿಕಿ त्या लेवलाक पावना ಅಂತ पूण कंपेर टू त्या अंतू ॲरनाचे अचिव्हमेंटा खातीर ॲरनाक मस्त एप्रिशिएशन मेळ्ळी तो वन ऑफ द ही इज द यंगेस्ट प्लेयर टू विन अंडर 18 कॅनेडियन चॅम्पियनशीप दिस इयर ही इज स्टील द चॅम्पियन फॉर कॅनडा अंडर 18 आणि नॉर्थ अमेरिकन यूथ चेस चॅम्पियनशीप तातूंत अमेरिका कॅनडा मेक्सिको पनामा 4 कंट्री असतात तातूंत अंडर 18 अंत ॲरन इज द क्लियर चॅम्पियन लायक न्ही हे नासतना सो दॅट इज द वन ताका IM टायटल मेळोवंक कारण जालें प्लस chess.com तातूंत सगळीं भुरगीं ब्लिट्स खेळटात सगळ्यांक सगळ्या संवसारांत आतां ऑनलायनांत तातूंत टॉप 100 इन द वर्ल्डांत ॲरन आसा विच इज व्हेरी टफ हे आणि ताजी रेटींग इज क्रॉस 3100 जाल्यात क्रॉस जाल्यात आणि त्या टॉप 100 कॅनडा तो एकलोच आसतो
Yeah, there is nobody else In Canada and Gondina. Koninath. Yeah, Aaron is the only one in the whole world. So to reach top 100 in Blitz, 3+1, 2. त्यांतो 3 मिनिटांनी एक मूव आग 2 सेकंड दितात. तांतू टू रीच देयर इज रियली ग्रेट अचिव्हमेंट. मागीर एक विषय याराचे सांगितले जाल्यार हांवें टू बी व्हेरी क्लोज टू हिम. तो ल्हान आसतना हुशार नासलो, मस्त ल्हान आसतना लायक 3 महिने आसतना, आनी डॉक्टरान सांगलें ताका लायफ टायम वखदार दवरची ते हें म्हणलें. ताका आमकां नर्वस डिसअपॉइंटिंग आसलें. देन आमी सेंट लॉरेन्स इगर्जे गेल्या आनी मागले आनी पदऱ्याबांनी बसोन म्हणलो कांय कंद करनाका, पुरे समज जाता म्हणून. विदीन 1 month ताजी रिकवरी कंप्लीट जाली, ताजी वखदां बरें रावयली. And from there to here, it is a miracle, and definitely the सालारसाचे बेसांव खंडीत आसा. आता इम्पॉर्टंट कालेंगी म्हळ्यार सगळे आज हे प्रोग्राम बहुशा मस्त पेरेंट्स पळोवंक पुरो वर्ल्ड वायड आमच्या कम्युनिटीचे पळोवंक पुरो की तांची भुरगीं खंयच्या ना खंयच्या एका स्पोर्ट्सांत ह्या चेसांत इंट्रस्ट आसलें जावंक पुरो. फस्टाक तर सांगल्या बरी चेस, टेनीस, गोल्फ हे पुरा एक्सपेन्सिव्ह गेम्स. पूण हांगासर आमचो ॲरन वर्ल्ड वायड परफॉर्म करता, बट कोण ताजे एक्सपेन्सेस बॉन करता? व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आणि जर तर फाल्यां सकाळी हे आयकून खंयच्याय पेरंट्साक काले म्हणी इन्स्पिरेशन मेळ्ळें जाल्यार बहुशा तुमचे तावन एडवायजाची गरज आसा. चेस मस्त म्हारग गेम. तातूंत 2 चॅलेंजीस, एक ट्रॅव्हलिंग, मागीर एक ट्रेनिंग. एका ट्रेनिंगाक एका घंट्याक सादारण हायर लेवल GM लेवलाच्या वयल्या आनी टीच करतना घंट्याक 7 to 8,000 रुपये काण येतात. मे बी अराउंड $100, 9,000 सरी येतात. तो ताजे उण्याचे टिचर्स आसात, पूण तोले पिटी तांची एफिशियन्सी त्या लेवलाक पावना, म्हळ्यार वर्ल्ड कॉम्पीट करच्या लेवलाक पावना. सो दॅट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. तोले पिटी ताणें दिसाक एक क्लास काडिल्ली आसा. सो तोले पिटी 4 महिने 5 महिने तशे क्लास काडिल्ले आसात. सो एक ते मस्त म्हारग पडटा. कोणी वळखीचे इल्लेशे समज ट्रेन करचे बरे ट्रेनर म्हणल्यार इट इज गुड. आमकां देवाचे देन कोडयाळांत स्टॅनी GA म्हणून एकलो शिवमोगाचो सर मेळ्ळो, मागीर स्वयंस म्हणून इंडियाचो नॅशनल कोच मेळ्ळो. ते पळय इल्ले बरे आहले. तर तांणी आमकां ॲरनाक स्पेशली सपोर्ट करच्या खातीर तांणी फीज आनी मस्त उणें करून इल्लो हेल्प केलें. आनी एक करसो ट्रॅव्हलिंग. आतां ट्रॅव्हलिंग व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह वय काल म्हळ्यार पुरे टुर्नामेंट आसात व्हडल्या व्हडल्या हॉटलांनी, मॅरिएट ते हांगा पळय म्हणून, बिकॉज दुसरीं भुरगीं पळय ती धाकट्या हॉटलांत रावनात. सो त्या व्हडल्या हॉटलांत तांची फीज ते पळय म्हारग आसतात. पूण कॅनेडियन चेस फेडरेशनान मोस्ट ऑफ द टुर्नामेंटाक ताका ट्रॅव्हल एक्सपेन्सीस आनी रावंड चेकर्स दिल्यात. ताजे वटू म्हजे गेल्ले कर्स म्हळ्यार तो 18 years पयलीं आशिल्ल्यान ताज्या वटूक एका पेरंटान सजेस्ट. सो अमेरिकांत आसतना सड्ड कस येनात, पूण थोडे पिटी टुर्नामेंट इजिप्ट, थोडे पिटी जॉर्जिया तशें पयस आसतना त्या गांवांत ट्रॅव्हलिंग टायम पुरे खर्च जाता. थोडे पिटी हांव गांवांत जावन कॅनडा येवन ताका आपोवन फाटी येता. सो तो जाल्यार मस्त ट्रॅव्हलिंग हेवी जाता. सो अदरवायज जनरली आतां इंडियांत मस्त चेसाक सपोर्ट आसा. सो आतां मस्त स्पॉन्सरी मेळटात. ॲरनाचे सिमिलर एज ग्रुपाचे दुसरे पुरे भुरग्यांक आतां स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तशे बँकां ती पळय स्पॉन्सर करनासात इंडियांत. वय बरे स्पॉन्सरशीप मेळटात. सो इफ कोणी टॅलंट आसल्यार आतां इंडियान ती स्कोप आसा मस्त. इंडियन स्कोप आसा. पूण एका भुरग्याचें पॅशन ताणें फॉलो करतना ताका फूल सपोर्ट करचें जाल्यार पेरंट्स असो सॅक्रिफायस काले म्हणटा तांणी सॅक्रिफायस करचो व्हडली गरज आसा. तें तुमच्या दोगां मदें कित्याक म्हळ्यार तुमी दोगांय प्रोफेशनल्स. म्हाका गोत्ता असले प्रकार तूं हांगाय भोवशा प्रॅक्टीस करताय, लॉ प्रॅक्टीस करताय आनी ती करता. सो त्या प्रोफेशनल लायफाक आनी हाका सपोर्ट करच्यान तुमी कशें मॅनेज करतात? हांव हांगा कांय चड कांय करना, जस्ट खाली गांवांतून हांगा येताना कांय करूंक येनातल्या खातीर हांव वेळ आसतना शिकतालो. बट ते प्रोफेशनली काम करता. तशें जाल्ल्यान चडटो जावन ॲरनाक खंय व्हरूंक आसतना हांवें तेचें. आनी चेस सगळ्यांक लायक जाता बिकॉज एक काडचे ते आनी थोडे फावटी रिजल्ट इल्लेशे बरें दिसता. बट हायर लेवल येताना इट इज व्हेरी कॉम्पिटिटीव. मस्त स्ट्रॅटेजीस, मस्त कॉम्पिटिशन आनी मस्त स्पेशली फ्रॉम युक्रेन मागीर त्या उझबेकिस्तान थंय प्राय मस्त पयशे घालतात ह्या चेसाच्या फाटल्यान. आनी तांच्या रक्तांत चेस आसा. सो थोडे फावटी कॉम्पिटिशन एट हायर लेवल आसतना बारीक आसता. आनी ॲरनी मस्त जाणां व्हडले वटू लायक वर्ल्डाचे टॉप प्लेयर वटू खेळटा.
सो तदळा तांचे ट्रेनिंग तांचे नॉलेज चड आसतना इट इज समटायम्स थोडी चॅलेंजिंग जाता पूण आता तो दिसाक 4-5 घंटे प्रॅक्टीस करता इस्कल आसतना इस्कल नासल्या दळा 7-8 घंटे प्रॅक्टीस करता थोडे फावटी आमकां बेजार जाता आमी तो म्हणटा पुरो यार स्टॉप कर काल्यार म्हळ्यार कंटिन्युअस कंप्युटर पळोवचें दोळ्यांक पाड तशें अशें म्हणून इवन रातीक न्हिदतना तो 11-12 जाल्यार करता म्हणटा पूण आमी 10:30 स्टॉप करयता. तुम्ही स्टॉप करता ते बारी बरें. आरन आता चेस आणि तुझ्या स्टडीजा मध्ये कसले चॅलेंज आसा तर कशें तूं तें करता म्हळ्यार स्टडीज हांगाचे म्हाका गुर्तू ना म्हळ्यार कॅनेडियन एज्युकेशन सिस्टम गांवच्या बरी इंडिया बरी डिस्टिंक्शन रँक आनी मार्क्साक इम्पॉर्टन्स दिता गी या तुज्या टॅलंटाक स्किल्साक इम्पॉर्टन्स दिता गी म्हणून म्हाका करेक्ट गुर्तू ना तितले स्टडी करूं ना पूण हांवें आयकल्ल्या प्रकार हांगासर तुका स्टुडंट्सांक मस्त फ्रीडम आसा भुरग्यांक धरलें व्हडा पर्यंत आनी तुमकां लायफ स्किल्स चड इम्पॉर्टंट शिकयतात म्हणून सो हाऊ डू यू बॅलन्स. म्हाका स्कूल होमवर्क आनी पुराय चूड हार्ड आसा कित्याक बॅलन्स करूंक पूण स्कूल मुजे मस्त म्हाका सपोर्ट करता केदलाय हांव अब्रॉड ट्रॅव्हल खंयच्या स्कुलान शिकताय. सेंट बार्बरा तांतून हांव शिकता आतां मुजे ग्रेड 8 ओके. सो तुका तुजें मॅथ्स शिकोवंक चेस जाता इजी जाता म्हणून मम्मी म्हणटा वय गी. मॅथ्स दुसरे सब्जेक्ट्साचे तितले हार्ड ना कित्याक सिमिलर आसा न्हय मॅथ्स आनी चेस तर चड डिफिकल्ट. सो तुका दोनां ती बॅलन्स करूंक इजी जाता. हय कित्याक स्कूल मस्त हेल्प करता. स्कूल हेल्प करता. जेनिफर स्टडीसांत कशें म्हळ्यार तुजे एक तुमकां एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता. आतां आरोण थोडे फावटी गांवांत आसतना तुवें दोनांनी ती ताका बॅलन्स करचे बरें पळोवचें पडटा म्हळ्यार स्पोर्ट्साक ताजे इंट्रस्ट मुखार काडून वयताना स्टडीसान तो कसो आसा आनी तूं कशें सपोर्ट करताय. स्टडीज तो हुशार आसा लायक हुशार म्हणल्यार आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट 90s आनी बट ताका कालें शिकयल्यार ही अंडरस्टँड्स इट फास्ट अँड ताका डेडिकेशन आसा सिंपल डिसिप्लिन अँड डेडिकेशन दॅट ताका चेसान तावन मेळ्ळें दॅट इज फ्लोईंग ऑन टू इवन स्टडीज. सो इवन इफ ही सिट्स फॉर 1 hour he'll complete everything. So towards the studies and all and we're not आमी ताका चड प्रेशर घालना की तुवें इतलें थाडीचे इतलें ग्रेड हाडीचे म्हणून इवन टोर्नामेंटाक वेतानाय आमी ताका हें सांगता की कितलें जाता तितलें बरें करून खेळ वॉट एवर तुवें स्टडी केलाय तितलें खेळल्यार पुरो म्हणून. या दॅट इज एक्सलंट. ते म्हळ्यार हर एका पेरंट्सांनी भोवशे एक शिकायचें जाल्लें कित्याक म्हळ्यार आमची भुरगीं फर्स्ट स्टेज आमच्या भुरग्यांनी 100 काडीचे म्हणलें ड्रीम हर एकल्याक आसा बट एट द सेम टायम तांणी 100 काडले आनी 95 काडल्यार आमी सॅटिस्फॅक्शन जायचें पडटा. उरले 5 खंय गेल्यात म्हणून विचारून वचो बट 95 तरी काडल्यात न्ही म्हणली खुशी आसची पडटा. पूण हांगा हांव एक जनरल क्वेश्चन तुका विचारचें जाल्यार तुवें 3rd स्टँडर्डा म्हणसर तुमकां दोगां भुरगीं न्ही. सो Aisha is the elder, 2 years elder. वय तेंचे एज्युकेशन सिस्टम आनी हांगाचें एज्युकेशन सिस्टम तुका पर्सनली कशें कालें म्हळ्यार फरक दिसता. आमी हांगा येता म्हणसर आमी चिंतलेलें कॅनडान एज्युकेशन सिस्टम कांय ना म्हणल्यार बरी लायक टील ग्रेड 8 आनी पुरो बट आनी शिकतना कळ्ळें म्हाका की एज्युकेशन सिस्टम मेथड इज डिफरंट. ओके. तांकां कॉन्सेप्ट सर्च करयतात काल्याक म्हणून वेन एनी कॉन्सेप्ट मॅथ्स आसून दी इवन सायन्स तर मोर कॉन्सेप्ट बेस्ड अँड मोर हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स बट इट इज रिलॅक्स टील ग्रेड 8. ग्रेड 9 हायस्कुलाक गेल्ल्या उपरांत तांचे टू मच ऑफ वर्क आमकां स्कूल कंपेर केल्यार तेंचे स्कुलान चड प्रेशर आसा स्कूल कंपेर केल्यार पूण आमी आमचे ते 11-12 तशें कंपेर करूंक गेल्यार हांगाचे हायस्कूल इज टू मच डिमांडींग आनी युनिवर्सिटी इज ओवर अँड बियॉन्ड. आमची युनिवर्सिटीचे कंपॅरिझन केल्यार हांगा चड डिमांड करता. बट स्कूल इज फायन टील ग्रेड 8 रिलॅक्स्ड आसता. सो वय ग्रेड 8 रिलॅक्स आसता बूक उणें व्हरूंक आसता रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरंट्साकी इल्ली आसा ना. सो इट्स व्हेरी नायस गुड. आरन आतां तूं कॅनडांत विदीन 100 आयलाय आनी वर्ल्डांत ती म्हाका दिसता ऑनलायन वय तांतूय खंयचे म्हळें कॅनडान टॉप 25 येता. टॉप 25 येता कॅनडा. ओके न्ही सिनियर जनरल टॉप 25 येता आसा आनी वर्ल्डांत chess.com एक वेबसायट आहा ब्लिट्स म्हणून तांतूं टॉप 100 आसा आनी कॅनडान नंबर 1. ओके. सो तुजें आतां इमिडिएट गोल कालें चेसांत. म्हाका ग्रँड मास्टर जावंक आसा. वाव. ते मुजे रेटिंगाचे की एक टायटल चड. ओके. आतां ग्रँड मास्टर जायचे जाल्यार
ताका कालें क्वॉलिफिकेशन तशें कशें क्वॉलिफाय जायचें पडटा कित्याक म्हळ्यार म्हाका सड्ड नॉलेज ना चेसांत नॉलेज आसल्ल्यांक इजी आसतलें. तुका 3 नॉर्म्स आहात. नॉर्म्स म्हळ्यार टुर्नामेंटान एक सर्टन परफॉर्मन्स जाय आनी सर्टन पिपलाक टूक विन जायचे. तासे 3 जायचे 3 नॉर्म्स आनी तुजे रेटींग 2500 क्रॉस जायचे. ओके बट तुजें आतां कितलें आसा रेटींग? आतां म्हजें रेटींग 2350. आनी इल्लें आसा. ना मुकली वाट कष्टाची. मुकली वास्त न्ही म्हळ्यार एक 100 मीटर रेस आसा पळय तो फर्स्टाक आमी 16 सेकंड घाण गेल्यार मागीर तुका स्लोली येता बट 1 सेकंड आसा लास्ट फरक येयचे जाल्यार मस्त एफर्ट घालूंक आसा. बट ते कितल्या टायमा भितर तुका एक नेक्स्ट ग्रँड मास्टर जायचे म्हणली एक तुजे कडेन आशा आसा एम्बिशन आसा? हांव नेक्स्ट 1.5 years 2 years हांव ट्राय करता येता GM टायटल. आमच्या भविष्य आमच्या कम्युनिटीन ग्रँड मास्टर आसा की ना की गुत्तू ना म्हाका. भविष्य तुवें जावच्या दिसाक आमी वेट करना सेलिब्रेट करूंक. नॉट धाकटें अचिवमेंट आमचें न्ही कित्याक म्हळ्यार बारी व्हडलें अचिवमेंट तें डेफिनेटली जातली म्हणली आमकां आशा आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमचे तसले पेरंट्स तांकां तितले सपोर्ट करनासात. वेल अरुण आनी जेनिफर आनी मुखली जर्नी मस्त चॅलेंजींग आसा न्ही गे ताजें ड्रीम रियलायज करच्या खातीर कांय पर्टिक्युलर प्लॅन्स? मे बी ताका ट्रेनिंगाक न्ही जाय की इंडियाचे चड कोच आसात. मे बी शॉर्ट टर्माक तो इंडियान तसोन 1.5 वर्स म्हणी फुल इंटू चेस केल्यार मे बी ताका अचिवमेंटाक इल्लें सुलभ जावंका एक. मागीर ताका कॅनडा तांणी फुल सपोर्ट करता म्हळ्यार खंय जाल्यार. सो दॅट इज अनदर एडवांटेज. मागीर एक जालें म्हळ्यार तो रिसंटली एक चेस किड म्हणून एक आसा तातूंत खेळ्ळो अंडर 13 आनी अंडर 11. पयलीं वेन ही वॉज अंडर 11 आसतना अंडर 11 अंडर 13 आसतना अंडर 13 दोनांती तो वर्ल्ड चॅम्पियन जालो. सो वन ऑफ द टफेस्ट टुर्नामेंट ते म्हळ्यार ऑल ओवर वर्ल्ड आतां न्हू बेस्ट 16 प्लेयराक सिलेक्ट करतात आनी त्या 16 प्लेयरा वट्टू तांकां खेळूंक आसता. सो तातूंत ओरो फस्टिनो म्हणून एक व्हडलो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर यंगांत सगळे संवसाराक वता ताका चेसाचो मेस्सी म्हणटात. ताका आनी एरनाक मॅच आहले. सो एरन वॉन ते मॅच आनी बिकेम अंडर 11 चॅम्पियन. मागीर लेटर ही बिकेम अंडर 13 चॅम्पियन चेस किडान. व्हेरी हायली कॉम्पिटिटीव. ते ऑल ओव्हर सगळ्या संवसारान खंय आहल्यार ते ऑनलायन खेळोंक. सो तशें दोनांत ती बरें खेळ्ळो आनी ताजे NAYCC परफॉर्मन्साक नॉर्थ अमेरिकन चेस परफॉर्मन्साक इवन डकफोर्डान एप्रिशिएट केले आनी हांगा लेफ्टनंट गव्हर्नर इस्कालाचो ताणें इस्कालाक मेसेज धाडून एप्रिशिएट केले. मागीर डकफोर्डान 2 फावटी एप्रिशिएशन लेटर धाडलें आनी कॅनडाच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एरनाक एप्रिशिएट करन लेटर धाडली. ग्रेट. हांवें आयकलें कॅनडाच्या नॅशनल टीव्हीचेर एपियर जाला म्हणून. खाली कॅनडाच्या मात न्ही आय थिंक CBC कॅनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. ओके व्हेरी इंटरेस्टिंग. कित्याक म्हळ्यार नॅशनल लेवलार हांगाच्या नॅशनल लेवलार शायन जावचें ती एक ल्हानशी गजाल न्ही बरी व्हडल्या मट्टाची गजाल. अशें म्हणटाना दुसऱ्या खाले म्हणटात एप्रिशिएशन हायर लेवलात न्हू ताका एप्रिशिएशन मेळटा म्हणटाना आमी तें म्हणटात आपलें ताजें करियर स्टार्ट केल्लें फस्ट आतां मे बी मोर दॅन 20 आर्टिकल दायज वर्ल्ड रात ना आयरन मेंडीस म्हणून गेल्यार फस्ट आतां ताजे बरे फोटे ताजे आमी जाल्यार खाली आमकां अचिवमेंट पळोवंक गेल्यार आयरन मेंडीस गेल्यार दायज वर्ल्ड पळोवन येता. सिरियसली फ्रॉम द स्टार्टिंग तुमी मस्त सपोर्ट केला. फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आय एम ऑलवेज थँकफुल टू यू बिकॉज तुमी केल्ले न्हू तो दाडा तो इस्काला घेता सकडी म्हणटाले तुजें नांव आयलां दायज वर्ल्डार तुजें नांव आयलां खंय येताना इवन स्पेशली गल्फाक येताना आमी तो दुबय ओपन आनी खेळ्ळो तो जाल्यार थंय येताना तुजें दायज वर्ल्ड तुजें तोंड पळयलां म्हणून. सिरियसली एक्सेप्ट दायज वर्ल्ड ताजी इनिशियल फुल कवरेज ओनली विथ दायज वर्ल्ड. ते आमचे फेवर न्ही आमचें काम. अरे आतां तुजो कोच मेन कोच कोण आनी तुजें कोच कशें फिजिकल हें आसता की न्ही ऑनलायनच आसता कोचिंग? म्हाका आतां 3 मेन कोचेस आसा ते स्टॅनी सर स्वयं सर आनी अर्जुन सर आनी आमी ती सगळीं इंडियांत तर मोस्टली आमी ऑनलायन कोचिंग करितात.
तूं ऑनलायन सडा वतो म्हळ्यार फिजिकली खंय वचून एनकरेज म्हणून ना. हांगा कॅनडाचे एक तांचे ऑफिशियल एक ट्रेनर आसा तो इन पर्सन करता टुर्नामेंटाचे पयले मात करतात लास्ट मिनिटाक प्रिपरेशन ते एम्प्लॉय करतात ओके ओके. नाजाल्यार पुराय ऑनलायन सो भायर ट्रॅव्हल आनी करूंक आसतना इस्कल बरें सपोर्ट करता रजा म्हळ्यार हॉलिडे तांकां. इवन माउंट कार्मेला तो आमकां मस्त सपोर्ट केला काय म्हळ्यार तो जाल्यार तो कॅनडा ट्रॅव्हल केला पूण सिस्टर मेलिसा तिने ऑलवेज नॉट ओन्ली सपोर्ट तिने हाजे खातीर मस्त मागला आनी ऑलवेज ग्रेटफूल आतांय केदाळ विचारता आरान कसो आसा म्हणून पूण हांगा इस्काला मस्त सपोर्ट करता. ओके व्हेरी गुड. येस अरुण जेनिफर आनी ॲरन कित्याक म्हळ्यार जायते अचिवमेंटा विशयान आयकलें. केनी स्पेसिफीक अवॉर्ड्स ह्या एजीर ह्या हातूंत कांय रेकग्निशन कांय मेळिल्लें? Aaron is the youngest NAYCC champion at the age of 12 years and the youngest IM in Canada and in the world present antu he's the second youngest IM in the world. Okay. So and mustu chess is a very competitive game. सगळ्या इंडियात आमच्याकडे अराउंड 85-88 GM आसात मागीरचे पुरा IM लेवलार आसात. कॅनडांत आनीकी मस्त उणे GM आसात. सो इन दॅट वे ताजे परफॉर्मन्स इज एक्सेप्शनली गुड अँड इट इज नॉट ओन्ली ताजे एफर्ट्स बट ऑल्सो कोच सपोर्ट अँड स्कूल अँड इवन अदर चेस प्लेयर्सांनी मस्त सपोर्ट केला आनी मस्त ताका एनकरेज केला. सो वी आर ग्रेटफूल फॉर द होल सिस्टम सगळ्यां खातीर आनी रियली थँकफूल टू ऑल. आता GM म्हळ्यार ग्रँड मास्टर, IM म्हळ्यार इंटरनॅशनल मास्टर. इंटरनॅशनल मास्टर. वेल आता तुमचे दोगा भुरगीं न्ही व्हडले म्हळें आयशा सडा वतो आमच्या निसलता घरांनी सगळ्यांनी एका भुरग्याक चड अटेन्शन दिल्यार आनीकल्या गेल्ले राग येता मुसर जाता म्हळ्यार दॅट इज कॉमन हें जाता. पूण तुमी हाच्या गेमाक काका इतलें अटेन्शन दितना ताचो सपोर्ट कसो आसा? कित्याक की मस्त लविंग ते आणि ते ॲरन असो मस्त मोग करता आणि ती दोगांय वट्टूच असतात आणि आम्ही खाली सांगल्यार ॲरनाक ताणें वचून परतून तेज्या दिसारचे आयशा ते सांगतात सोमांगी म्हणून. सो आम्ही सांगल्या की ताका एप्रुवल ताणें दिजे आणि ताणें ना म्हळ्यार ते एंड आणि ताजो आमी सगळी मस्त मोग करता आणि ते आमचो मस्त मोग करता. सो गुड व्हेरी नायस ग्रेट थिंग. आणि वेल तुका गांवचे बिझनेस आनी हांगाचे काले म्हणटात मॅनेज करूंक चॅलेंजीस आनी तुकाय तूं एक प्रोफेशनल भोवशा गांवांत तुजे रिक्वायरमेंट चड आसा बट ऑफकोर्स शी इज काले फायनान्शियल CA वय प्लस लॉ फायनान्शियल लॉ तितले इजी ना ते जावचें बट आय हर्ड शी इज ऑल्सो ए रँक होल्डर न्ही. मास्टर्स इन फॉरेन्सिक अकाउंटिंग केला फ्रॉम युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरंटो. So that was done last year. हांगा तावन केल्लें. वय 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 म्हळ्यार तितले एक्सपर्टीस आसचे आमकां इंडियान ती गरज आसा म्हणजे. वेल आतां एज अ पेरंट म्हळ्यार तुमी पेरंट्स जावन एक जनरल मेसेज असल्या सिच्युएशनार आमच्या पेरंट्सांनी भुरग्यांक कशें सपोर्ट करूंक जाय एज्युकेशन वर्सस पॅशन. ते डिफिकल्ट चॉयस आणि नॉट ऑलवेज इजी थोडे पेटी पूण आनी एक काले म्हळ्यार थोडे पेटी आमी चिंतले बरी भुरग्यांक ते अचीव करूंक कस जाता पूण तांच्या कश्टाच्या वेळारी सुखाच्या वेळारी आमी तांचे वांगडा रावचें गरजेचें आनी थोडे पेटी तांकां केदाळ ते जायना तांकां ते टू मच वा ओवरवेलमींग म्हणटात ते जाल्ले जाल्यार आमी तांचेर प्रेशर उणें करचें. आमी तुज्या खातीर इतलें बरें केलें तुवें कांय करूं नाय तशें म्हळ्यार तांकां भुरग्यांक चड प्रेशर जाता. देखून हांवें काले म्हणटा तांच्या पॅशनाक आमी सपोर्ट करचें पूण खंयचे दीस तांकां जायना म्हूण बघता त्या दिसा आमी तांचे वांगडा तांचे अंडरस्टँड करचें. सो मस्त पटी आमी म्हणटाले तुजे बरी आसलो वळे तो फर्स्ट आयलो ह्यो थंय गेलो ह्यो हांगा पावलो म्हणून पूण थोडे फावटी आमी आमकांच पळयल्यार आमच्या प्रायर थोडे प्रायम मिनिस्टर जाल्यात थोडे चीफ मिनिस्टर जाल्यात आमी जायना. सो थोडे फावटी इट डिपेंड्स आमचे सर्कमस्टन्सीस कशे आसात आनी कशे ऑपॉर्च्युनिटीज आसात म्हणून. म्हळ्यार व्हेरी सिंपल वे घालें म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक आनी एकल्या भुरग्या वांगडा कंपेर करता दुसऱ्या कडेन बिलकुल आमी कंपेर करूं नजो कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्याचे टॅलंट दुसरे आनी एकल्याचे दुसरे आनी ताका आसची काही अवेलेबिलिटी आसतात फॅसिलिटीज आसतात ती कंप्लिटली डिफरंट फ्रॉम आमच्या भुरग्याक थंय आसतना भोवशा आमच्या भुरग्यांकय आमी कॉन्फिडन्स दवरचें न्हय आनी एकल्या कडेन आमी कंपेर करचें आनी कंप्लेन करचें ते सोमनय म्हणलें ते एक परफेक्ट मॅसेज आज अरुण आनी जेनिफरान आमकां दिल्यात. आनी तशेंच ॲरन
सो आय नो यू आर ग्रेटफूल टू युअर पेरेंट्स, देर इज नो डाऊट अबाउट इट. पूण खंयच्याय स्पोर्ट्सांत या खंयच्याय एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीसांत जर तर एकलो भुरगो तुज्या एजीर इंटरेस्टेड आसा जाल्यार तांकां तूं कितें सांगूंक शकताय, काल मॅसेज दिवंक शकताय? कले स्पोर्ट केल्यार चॅस घे, कले दुसरे वाले तुका डिसिप्लिन आनी हार्डवर्क पुरो जाय, तातूंत मात तूं एडवांस करियत. पुरापटी सोमा टायम दिजे आनी कॉन्सन्ट्रेट करिजे एक हाजे वयर तुजे पॅशनार. तुका डिस्ट्रॅक्ट जायना सो तूं एक करतना, डिस्ट्रॅक्ट जाल्यार जायना. येस, ग्रेट. तो काली भुरगो धाकटो जाल्यार मॅच्युरिटी मस्त दिसता. भविष्या चॅसान ते एक एडवांटेज आसूं की पुरो, कित्याक म्हळ्यार चड फास्ट तूं मॅच्युअर जाताय म्हणून. ग्रेट आनी थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका हांगासर कॅनडाक आयिल्ल्या वेळार तुमी ॲरना कडेन मेळोन तुमी तुमचो टायम दिलो. तशेंच आमचे आशीत आनी बबिता आज आमच्या कॅमेराच्या फाटल्यान आसात दिसानंत, आनी संतोष आसा तोय मदें मदें मोबायलार कालिंग करनासता. आमचे काले म्हणल्यार कॅनडाचे दैजी वर्ल्ड टीम बारी स्ट्रॉंग आसा. देखून थँक्यू व्हेरी मच अरुण, जेनिफर अँड आयरन. आय विश यू ऑल द बेस्ट. आनी वेगीच्या तूं ग्रँड मास्टर जावन आमकां एक दैजी वर्ल्डाचेर बारी एक ब्रेकिंग न्यूज गलीजे म्हणली एक जोर आशा आसा, आनी त्या दिसा खातीर आमी वेट करन आसा. आनी ऑफकोर्स हांगा बरें ट्रेन करन फाटीं तूं इंडियाक आयलो जाल्यार आमकां आनी चड खुशी म्हणली आमकां आशा आसा. बट स्पोर्ट्स थंय कॉम्प्रोमायज करनासतना तुका खंय बरें जाय थंय तूं कंटिन्यू कर. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू ऑल्सो फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी. मस्त देव बरें करूं. तुझ्या लास्ट फ्यू डेज इतल्या बिझी टायमार तुवें आमच्या खातीर टायम स्पेंड केल्याक. आश्रित अँड बबिता अँड संतोष, तुमकां देव बरें करूं. इतलो वेळ कर ह्या संडे मॉर्निंगांत आमचे वांगडा रावल्ल्या खातीर. थँक्यू सो मच. थँक्यू. येस, मग अशें न्हू दैजी वर्ल्ड टीव्ही खातीर कॅनडाक येवन कॅनडा टॉकीसांत आज आमचो ॲरन 13 year old चेस बेगीनच ग्रँड मास्टर जावची आमची आशा, ताजी आशा सगळे खंडी जावन ती जारी जातली म्हणून आशा येता. आनी एक पावटी आनी एक संदर्भार कॅनडांत आनी एक कार्यक्रमांत मेळया. देव बरें करूं.